ते गुंडा दोघांकडे दोलले बाबा धावून गेले गेली तुले सकाळ होती त्यांना महाशय गेली गान त्या साईड बोर आम फोडे आज ते घे फोडूया ए काय काना 1 2 रेडी साडी बस झाली नानी पाजून द्या धावताई धावताई आज मग सापडलाय रे कुठं इन्फॉर्मेशन काढा ऑप्शन आहे रे कुठं किती काढा इन्फॉर्मेशन नाव सांग आतून रिपेअर आतून रिपेअर गाव बायडा चिंचिनी बायडा चिंचिनी सेक्स अरे सेक्स अरे सेक्स किती रे अरे तू मेल फिमेल रे मेल बुरे बुरे पडला की मेल होतो मेल चल बसायचे होता जेली का तुमका कॉन्स्टेबल आली का लेडी कॉन्स्टेबल ना चेडो चेड आम किती नाही जो पहिला उठ नाव सांग गुंडी गुंडी गाव मायना वाईना सेक्स इश अरे सेक्स इश डेटी बॉय स्लीप अरे सेक्स किती रे एक्सपायर्ड अरे चेडो चोडू हो बोल ना ओपर ना कास्ता बोल केलो ना सू केन्ना नोट केला बरे आज एक काम कर दारास मरे उदो ना कळ्यानु उदो ना ते बरो सांभाळले मरे नोट कर तू चेडो चोडते सर तू आज राती को फ्री हा आको प्रिया माशे नोट करू यो रे बरे बसाला की 2 लाख घेऊन हांव कॅसिनोत गेलो ना सगळे पयशे हारलो कितें करपाचें कांयच सोजमोना आतां फ्रीन आनीक एक जाला म्हज्या वाट कितें एकटाच कोणा लागी उलयता कार्मेन हांव बसाला की 2 लाख घेऊन कॅसिनोत गेलो ना 2 लाखाचे 4 लाख करून पूण फुटक्या नशीब म्हजे सगळे पडोशी पयशे हारोवन आयलो अरे तुका मातूय लज दिसना तो जुगार घेवन तुजी 2 ल्हान भुरगीं आसात तांचे तरी चीत तांच्या चिंतून हे सगळे कोणता करपी ना म्हाका गरीब रावंक नाका म्हाकाय म्हज्या बसा भाशेन एक ग्रेस मनीस जावंक जाय कितें सांग जाय पूण बरी कामां करून वायट कामां करून न्हय कार्मेन बॉसान सांगला जरी तर ते 2 लाख माफ जावंक जाय जाल्यार तुका ना म्हणू नाका प्लीज वतून आनी आमच्या पात्यार पडोन सोदिना प्लीज कार्मेन एकूच फावट ना साहेब. एकूच फावटी म्हणजे आयकय हेच्या फुडें हांव कॅसिनोत केन्नाच वचो ना ना साहेब हांवें तुका सांगलां हांवें तुजें आयकोचें ना म्हणून कार्मेन आमी सगळीं बऱ्या भाशेन आमचें जिवीत चालूया एकूच फावट आयकय सगळे म्हणजे रीण मारी जातले सायमन तुका कितें दिसलें हांव कुडीचो धंदो करपी आसतली म्हणून हांव तशें कांयच म्हणूंक ना पूण फकत एकूच फावट आयकय सगळे रीण हे जातले ना. प्लीज कार्मेन सायब ना हांवें तुका सांगलां ना म्हणून कार्मेन म्हाका राग आनी नाकाय सांगता तुका हांव कार्मेन प्लीज ना प्लीज कार्मेन म्हजें आयकून घे रोय हांवें तुका सांगलां ना म्हणून कितले कितें जालें बाय गेली तुला कार्मेन हांवें सांगला तूं आयकून घे म्हणून जरी तर तूं आयकना न्हय हांवें बाबाचो गळो फुगार करून ताका जुयेशी मारतलो सांगता तुका हांव पळय सांगता हांव पळय हांव सांगता तुका फुगार करून मारतलो कार्मेन सायमन कार्मेन बाबा रडटालो तो फोन जात कार्मेन बाबा कार्मेन आमचो बाबा सापलो कार्मेन कितें गेलें कार्मेन हांवें जाणा करूंक ना कार्मेन जाणा जावन करूंक ना हांव तुजे बोकडाक कोत्तालो तुका भिवडटालो बाबा तुवें म्हज्या बाबाक मारलो ना कार्मेन हांवें तुजें करूंक आतां तूं सेकून कर ना कार्मेन पुलिसाक फोन करिना कार्मेन प्लीज कार्मेन तुजें करिना कार्मेन हांवें जाणा
गेली गारवीत 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 पोलिसांनी कार्नवाला विवाह कार्नवाल म्हणटा आनी वर्सा वर्सा आमी सोदांच हिंगा एक पार्टी हाडटाल्यो आमी डॅडी सोदां नाचयतालो हिंगा हाड आमच्या पार्ली गांवांत हे वर्सा आमी तिनी कार्नवाला आमी पार्टी हाडले 15, 16 आनी 17 आज निमाणी कार्नवाला पार्ट्यो आज आमचो कॉमेडियन आग्नेल रिबेलो तेजी आमी पार्टी हाडले गेलत्याय वर्सा हाडल्यो आनी बरी देखीच्यो पार्ट्यो आनी न्हू आजी आमचे सगळे आजी गांवचे लोक आमच्या हे हेडाक चोवपा येयले आनी परंपरा सांबाळटले जाल्यार न्हू आज आमी हे हेड दवरपा आमी गरजेचे कित्याक आमी ल्हान आसतना आमी मोने रुफणिंगान बी आमी भोंवताले आनी ही परंपरा न्हू आज देखेना आनी ही हेडाची आमी अशी करून आमी जिवी दवरनाय जाल्यार न्हू ही कवर जातली कित्याक आज देख येता कित्याक कार्नवाल आमी ती रुपणी बी घालून आमी लोकांच्या घरान बी भोंवताले तें आज देखेना आनी हे भुरग्यांकूय आज न्यू जनरेशनाकूय ती खबर आसपाना आनी ही खेळाची ही खेळ जमनीचेर आज नई भुरगीं हे कालार हे माचेर नाचोन आज बरें पोरजोडलें तियात्रान पिक्चरान पावलें कित्याक आज हे माची न्हू आमी आज सांबाळपा आज गरजेची आनी आज लोकांकूय हांव उपकारी कित्याक आज लोक येता तेका लागून तेमकांय परफॉर्मन्स करपा लोकांक म्हजें हेड नाचोवपा न्हू तेमकांय उमेद येता देखून हांव हे सगल्या लोकांक आजी जाल्ल्यांक तेमकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही तुमी उर्बा आमची वाडयताय हे हेड हाडून आमकां हिंग दाखोवपाक देखून हांव सगळ्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डॅडीकूय कित्याक सदां म्हाका सांगात दिता हे फावटी हांवें म्हणलें एकू करया मागीर तो म्हणलो ना तिनी कार्नवाला दाखोवया देखून हांव डॅडीचोय उपकारी आनी हे सगळ्या लोकांचो आनी आमचे ट्रू हे आमचे तिनी दिसांक तियात्र हेड आमी नाचयले तेमचोय हांव दिनवास दाखयतां उपकार आठयतां कित्याक वेळा येवन तेमी आपणाच्यो पार्ट्यो आनी बरो मॉरल हे हेड नाचयलो जायना पूण तेमी बरी संदेशूय हे लोकांक दिताय आपणागेले पार्टीनी आनी बरी कॉमेडी बीन कोन्न बरे म्युजिशियन दिन आमकां आनी आमचे सगळे डिसोजा फॅमिलीकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळे बंदोबस्त करपाक म्हाका आदार दिले पडटा आनी मिडियाक आज हे कार्नवालाची सगळ्या लोकांक तुमचे तरफ सगळ्यांक पावतली देखून तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आतां कॉमेडियन आंगनेल जालीं चार वर्स फाटीं सॉंग स्टार्ट करपाक लागला आपल्या कार्निवाला हेडा पार्ट्यो हे तेगे 5 वर्स सो हांव तेका पयले फावटी नाचलो तुज्या पयलीं हांव नाचतालो 4 वर्स ताणें बरी कार्निवाला परत दाखयली आनी हे फाटी तेगेली परत बरी आहाय सो म्हाका लोकांकूय ती लायक जातल्यो आनी लायक जाले ताका तो बरो रिस्पॉन्स येयलो आहा पण तरी खेळ तियात्र आतां उणें जावपा लागलें तेच्या बद्दल कितें दिसता तुमकां अशें उणें अशें म्हण न्हू बट हे फावटी ह्या वर्साक जायते डायरेक्टर भायर सरले चल काही दीस म्हळ्यार आज निमाण कार्नवाल रुकोजी आनी तेगे खेळो 5 सदां वर्सां काडटाय हेड दाखयताय आनी लोक आमच्या दुसरे पार्टीन मायक सगळं करताले आनी बरें तांकां मागताय येस मागताय आनी सदां वर्सां वर्स बरें दाखयता आनी सिनियर सिटीजन चड खुशाल जाता कित्याक वर्सां वर्स तांकां कितें तरी चोवपा मेळटा म्हणून सो हांव म्हणटा देवान तांकां बरो आदार दिवचो आनी हेच भाशेन दुसरे पावटी तेणें हे भाशेन हाडून दाखोवं कितें करून हांव इल्लें उदका घालता हे हेड सदांच उरपा जाय
आतां जनरेशन चडशें चोयन आहाय पूण जिम म्हणटाय तो गांवच पांच सदांचे आटा बाळप एक बरो ध्यान बोलाक दिता हे आतां जनरेशन चोयना आनी 20 वर्सांनी काबार जातले खेळ देखून एकदम सिनियर सिटीजन घरां कोण आहाय तांकां टायम पास जाता आनी बरो स्टँडर्ड हाय आहा त्या खेळांचो चडशे हिंगा आटायता तितलें आनी तेणें आपली परंपरा सांबाळल्या तेजे भाशेन तेणें जायतें वर्सां जालीं तो दाखयता आसता आपल्यागे कितें तरी करून लोकांक हुशाल करता आनी इतलें म्हणटा तेका देवान तेका बरो हे सावंड येता आनी हेजे मुखार तेणें बरें करचें आनी सगल्यांक दाखयचें म्हणून इतली आमची आशा पार्टी आसतना संवसारात आदार कोण करची वतन देवाच्या